जे 3 रॅली रोहिंग्याच्या समर्थनान जाल्यात, वास्को, मडगांव आणि डिचोले ह्या संदर्भात हांगासर कितें कनेक्शन आसात आनी रोहिंग्याचो हांगा गोव्यान वावर आसा काय कितें आनी त्या खातीर तांकां समर्थन केलें वता काय कितें ह्या संदर्भात निवेदन घेवन गेल्ले, ताची चवकशी सकयल पोलीस तपास जावचो ह्या दृश्टीन आणि त्याच बरोबर संपूर्ण राष्ट्रांत जे मुवमेंट सुरू जाल्यार डिपोर्ट रोहिंग्या म्हणून त्या विशयी जागृती जावची ह्या दृश्टीन हे महत्वाचें कार्य आसा। आणि त्या खातीर जे आमी DGP कडेन मेळ्ळे तांकां संपूर्ण हे दाखोवन दिले आमी की ISIS सारख्या संघटनेशी तांचो हात आसा। ह्युमन बॉम्ब्स म्हणून रोहिंग्या मुस्लिमांक ताणें UNO सारख्या हांगासर दिल्ले आसा आणि आझाद मैदानाचेर मुंबयची मोठे 2012 रोहिंग्याच्या समर्थनान रॅली जाली। थंय इतले हल्ले जाले आणि इतलो व्हडलो आतंकवादी सारकी घटना घडल्या सारकी थंय घडली की पोलिसांचेर हल्ले जाल्ले, प्रेस रिपोर्टरांचेर हल्ले जाले। तर अशे रॅली जर गोंयान जावपाक लागल्यो जाल्यार खंय तरी गोंयच्या लोकां भितर असुरक्षितेची भावना ही निर्माण जाल्ली आसा की हांगासर ह्यो रॅली कित्याक। DGPन प्रकरणान लक्ष घालपाचें उतर दिलां। We cannot express anybody's thought, anybody's expression, ठीक है। लेकिन अगर पीछे कोई और ऑर्गेनाइज्ड कोई एंटिटी है या उसके पीछे कोई और मंशा है या इसके पीछे ऐसा करने से मान लो कोई कम्युनल एंगल या कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो रही है, then it's a serious issue, it should be looked into। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।